नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. काणकोणा पळय चेक नाक्यार पैसे हांगचे थंय केले म्हणून मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर सस्पेंड. चौकशी सुरू. प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशनात ऑन कॅमेरा एक्सपोजेचो प्राथमिक इम्पॅक्ट. गोंयाक परत मान्सून एक्टिव्ह. हवामान खात्याचो ऑरेंज अलर्ट. गोंयभर फुडली 48 वरां मोठो पावस आनी वाऱ्याची शक्यताय. नुस्तेकारांनी दर्यांत वच्चे न्ही म्हूण शिटकावणी. देशभरात लोकसभा विधानसभांच्यो बरोबर वेंचणुको घेवच्यो. बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहान बरयले कायदो आयोगाक एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचे दिशेन पयले पावल. म्हापशा बाजारात टॉयलेट बंदी. मार्केट वाठारांतले सगळे पब्लीक टॉयलेट पालिकेन 1.5 वर्स जाले दवरल्यात बंद. दादले चल्ले उक्त्यार. बायलांचे हाल. स्वच्छ भारताच्यो भयो भयो. एका मनशाचे अवयव 8 जाणांचो जीव वाटावंक शकतात. जागतीक अवयव दान दिसा 50 गोंयकारांनी घेतलो अवयव दानाचो सोपूत. आनी गौर आर्मीचो मुखबधीर फॅन्सांक घेवन FC गोवाक ट्रिब्यूट. स्वातंत्र्य दिसाक जातलो खासा व्हिडिओ रिलीज. पोळे चेक पोस्टार प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशनात पैसे हांगचे थंय करतना दिशिल्ल्या मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टराक सस्पेंड केलो. RTOचो ऑफिसर नारायण फट्टे चेक नाक्यावेल्या टोलाचेर गाडयांच्या ड्रायव्हरां कडच्यान घेतिल्ले पैसे हांगचे थंय करतना सापडिल्लो. फट्टेक सोमारा खात्यान सस्पेंड केलो. ताची चौकशी सुरू जाल्या. गोपनीय रिपोर्टाची फायल खंय सरकाराक कारवायेक धाडल्या. प्रुडंट एक्सपोजेचो प्राथमीक इम्पॅक्ट. प्रुडंटाचे शुक्रारा मध्यानराती पोळे चेक नाक्या वयले स्टिंग ऑपरेशनात RTOचो अंडर द टेबल वेव्हार एक्सपोज केल्लो. शेनवारा रिपोर्ट ऑन एअर गेलो आनी 24 वरां भितर एक्शनीच्यो हालचाली सुरू जाल्यो. हे फुटेजी वयल्यान येरादारी खात्यान मोटर व्हेकल इन्स्पेक्टर नारायण फट्टेक सस्पेंड केला आनी ऑन कॅमेरा दिशिल्ल्या प्रकाराची सविस्तर चौकशी सुरू केल्या. शुक्रारा मध्यानराती प्रुडंटान हे स्टिंग ऑपरेशन केल्लें. RTO ऑफिसर नारायण फट्टेक पैसे हांगचे थंय करतना ऑन कॅमेरा धरिल्लो. त्या नाक्या वयल्या यो वच करतल्या गाडयांच्या ड्रायव्हरांक विचारल्यार तांकां हे RTOचे हे नित्याचेच. मिडियान असले कितें केले काय RTO खातें जाग आयिल्ल्या भाशेन करता. म्हापशा RTOतल्या एक्सपोजेचेर हेच जाल्लें. एक स्टाफ 4 दिसां पुरतो ट्रान्सफर आनी उपरांत खंयचे खंय कांयच ना. चेन वयर पावता तशी चौकशी आनी कारवाय वयल्या मेरेन पावता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. बंगालच्या उपसागरांत कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान गोंया सयत कोकणात मान्सून परत सक्रीय जाला. गोंयांत कांय वाठारांनी बरोच पावस पडला. फुडले 48 वरां भितर मोठो पावस पडपाची शक्यताय आसा. गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. मोठी ल्हारां आनी वारे मारपाची शक्यताय आशिल्ल्यान फुडले 2 दीस नुस्तेकारांनी अरबी दर्यांत वच्चे न्ही म्हणून शिटकावणी दिल्या. हवामान खात्यान गोंयाक ऑरेंज अलर्ट दिला. फुडले 2 दीस वारे मारून मोठो पावस पडपाची शक्यताय आसा. बंगालचे खाडीत कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान वाऱ्याचो नेट वाडला. म्हयन्याभरा उपरांत गोंय कोकणात मान्सून परत एक्टिव्ह. One low pressure area has formed in Bay of Bengal, in the North Bay and West Bengal region. Due to that, pressure gradient has increased and wind speed also has increased. So the moisture is coming from Arabian Sea, and that has changed the monsoon scenario. Now the monsoon has again become active, and during last 24 hours in Goa 5 stations have reported a heavy rainfall. Sangwem has reported 114 millimeter rainfall, which is the highest, and due to that low pressure area we are expecting that next 48 hours a heavy to very heavy rainfall is likely at isolated places.
नुस्तेकारांनी फुडले 2 दीस दर्यांत वच्चे न्ही म्हूण शिटकावणी. Wave warnings have been also issued by inquiries that there is a possibility of 3.5 to 4 meter height waves in the Goa coast. So that fishermen have been advised not to venture into the sea up to 15th. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.